गो फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाय हांणी गोंयभरच्या जनतेच्यो मागण्यो आयकून घेवपाक सुरवात केल्या। त्या निमतान पणजे कार्यालयांत ते लोकांचे प्रश्नांकूय आयकून घेताले। मात लोकांक सोयेचें जावचें म्हूण ते स्वता वेगवेगळ्या तालुक्यांनी वचून लोकांची गाराणें आयकून घेतले। शुक्रारा 5 जुलयाक विजय सरदेसाय वास्को जी स्क्वेअर हांगासर हजर रावन लोकांची गाराणें आयकतले म्हूण दुर्गादास कामत हांणी म्हायती दिल्या। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। विजय सरदेसाय जे तिसरे टर्माचे आमदार जावन आसा सिनियर, सो ते तांच्यांनी एक सुरवात केल्ली की गोंयभर वचून प्रत्येक तालुक्यांत हे करचें म्हणून ग्रीव्हन्सीस आनी सुरवात केल्ली बेजिकली आमच्या पणजे कार्यालयांतल्यान ऑफिसांतल्यान। पूण आतां अशी मागणी येवंक लागल्या लोकांची की कारण लोकांकूय ट्रॅव्हल करपाक त्रास जाता, सो तांचें म्हणून अशें आशिल्लें की लोकांक त्रास जावचे न्ही, बारीक लोकांक त्रास जावचे न्ही आनी पणजे पर्यंत तांच्यांनी मेळप आपूण लोकां पर्यंत वतलो हे ताणें आमकां डायरेक्शन दिल्लें पार्टीच्या अध्यक्षान। त्याच प्रमाणे आमी पयर काणकोण तालुका केली, ब्रेस्तारा आमी परत हांगा दवरला सालसेटी खातीर मडगांव म्युनिसिपालिटीन, आनी शुक्रारा सकाळी 10:30 ते 12:30 हे झेड स्क्वेअर वास्को हांगा दवरला मुर्मगांव गोंयच्या रेसिडेंट्सां खातीर। आमी अपील करतात की जितले रेसिडेंट आसात ते मागीर कुट्टाळी, दाबोळी, वास्को आनी मुर्मगांव मतदारसंघाचे जे तालुक्यान पडटा जे पब्लीक रिलेटेड इश्यूज जे आसा तांच्यांनी घेवन येवचे, जे विधानसभेन आमचे अध्यक्ष आदरणीय विजय सरदेसाय मांडपाचे ट्राय करतले। वेगवेगळे डिमांड्स आसात, मागीर कॉलिंग अटेन्शन आसात, जे तरेन जंय काडूंक मेळटा थंय काडून ग्रीव्हन्सीस आमी काडपाचे ट्राय करतले। कारण फाटले 4 वर्सां जालीं वास्को जेटीचे सारखे इश्यू हे सॉल्व जायना। NCP आमचो अलायन्स पार्टनर NCPचो अध्यक्ष जुझे फिलिप ते फाटले 4 वर्सां जालीं फॉलोअप करीत आहा, सो तेय जायना। तशेंच वेगवेगळे इश्यूज मुर्मगांव कोल पोल्युशन आसा मॅसिव्ह, सरकारान फाटल्या फावट सांगिल्लें डोम घालता म्हणून, ते डोमूय आयले ना आनी कोळसो बंदूय जाले ना। रेदर कोळशाचेर जे आमचे बरोबर जे लोक आशिल्ले ते उडी मारून तेवटेन त्या सायडीन गेले। सो एकंदरीत जर पळयत जाल्यार आवाज म्हणून लोकांचो आवाज जावपा खातीर आनी लोकांचे प्रश्न मांडपा खातीर आनी बेजिकली आयकून घेवपा खातीर लोकांचे ग्रीव्हन्सीस आयकून घेवपा ते हांगा येतले या झेड स्क्वेअर सकाळी 10:30 ते 12:30 पर्यंत फ्रायडे। सो आमी अपील करतात मुर्मगांवचे समस्त जनते कडेन, रेजिडेंटा कडेन की आपले जे इश्यूज जे आसात म्हणजे बेजिकली पब्लीक इश्यूज, पब्लीक रिलेटेड इश्यूज तांच्या वाड्यार म्हणा, तांच्या सोसायटीन म्हणा किंवा तांच्या एरियान म्हणा जे इश्यूज जे आसा तांच्यांनी घेवन येवचे। आमचे अध्यक्ष हांगा ग्रीव्हन्स आयकपा खातीर आसतले।